मार्सेलांतल्या एड्युकेशन सेक्टर आसतलो, हेल्थ सेक्टर आसतलो, सोशल कमिटमेंट आसतलो, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची कामां सातत्यात घेवन फुडें वयतले ताका म्हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा. आनी निश्चित रित्या तेंच्यांनी अशाच पद्धतीची कामां हाज्याय फुडें आनीकूय कामां तेंच्यांनी खूब बरी कामां करची. सोंपयता आसतना आमी इतकेंच सांगतलो, आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता. ह्या वर्सा देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जाता आणि 75 वर्सां पुराय जाता आसतना आमी म्हटलां की हर घर तिरंगा. हांवें फक्त पॉलिटिकल भाशण म्हणून सांगना, इट इज अ पॅट्रियोटिजम, नॅशनलिजम आमच्या सगळ्यांच्या मदीं जावपाक जाय. त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटान म्हणजे ऑल एसोसिएशन्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टू द ऑल सोशल ऑर्गनायझेशन्स आमी सगळ्यांक उलो मारला की हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनिंगान सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. ह्या वर्सा पुराय देशभर म्हणजे 140 करोड जनतेन आपल्या प्रत्येक घराचेर आपूण विकत घेवन तिरंगो लावचो. त्या खातीर आनी हे फावटी तिरंगो आमी म्हणटाले की तिरंगा जो आसा हो फक्त स्कुलांत आसतले, गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसतले किंवा एक लिमिटेड घराच्याच घरा फुडें, तो घरा फुडें नासून तो घराचेर लावचो. त्या खातीर 13, 14 आनी 15 अशे 3 दीस आमकां पयलेच फावटी प्रत्येकाक रायट मेळटलो की हो तिरंगो झेंडा आपल्या घराचेर लावन दवरपा खातीर आमकां रातचो तो काडपाची गरज ना, तो लावन तसोच दवरपाक हे फावटी गव्हर्मेंटानूय रिलॅक्स केला. आनी ताच्याच खातीर गोंयांत आमचो टार्गेट आसा 100% घराचेर तिरंगा लागचो. म्हणून म्हाका दिसता लायन्स क्लब आनी ताच्या बरोबर अदर ऑर्गनायझेशन इन द स्टेट शूड टेक द इनिशिएटिव्स. आमी प्रत्येक घराचेर तिरंगा लावपाचे इनिशिएटिव्स घेवचे आनी जेणे करून 13, 14 आनी 15 आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमित्तान म्हणजे पॅट्रियोटिजम लोकां मदीं व्हरपा खातीर आमी सगळ्यांनी हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जावचे. निश्चित रित्या लायन्स क्लब, लायन्स इंटरनॅशनल सगळे जितके गोंयांत आसा ताच्याच बरोबर उरलेले सगळे क्लब सुद्दां ह्या हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनिंगान आमी सगळे जाण सहभागी जातले. आनी फुडले वर्सभर आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना गोंय सरकारूय बी वेगवेगळे कार्यक्रम म्हणजे पॅट्रियोटिजमाच्या संदर्भात सोशल कमिटमेंटाचे कार्यक्रम आमी पुराय राज्यभर एक वर्सभर करपाचे आसात. ह्या कार्यक्रमांनी म्हाका दिसता सगळ्या सोशल ऑर्गनायझेशनान अलॉंग विथ द लायन्स क्लब अदर क्लब्स जे आसा हांच्यांनी सगळ्यांनी आमी जर एकत्र रित्या आयले जाल्यार निश्चित रित्या हे वर्स आझादी का अमृत महोत्सव आमी खूब बऱ्या पद्दतीन मनोवपाक शकतले. आनी हे मनयतले आसत जाल्यार फक्त सरकार एकटेच मनोवपाक शकना. त्या खातीर म्हाका दिसता हांव आयच्या हांगासल्यान सगळ्या जाणांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जावचे. फुडले वर्सभर करपी सोशल कमिटमेंटचे कार्यक्रम तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे. आनी लायन्स क्लब हांच्यांनी एखादो कमिटेड विशय घेवन जशें आमी म्हणटा की आमी कॅम्पेन करता आसतना जेन्ना कमिटेड एखादो जर विशय घेतलो जाल्यार आमी तो फुलफील करपाक शकतले. हांवें कित्याक म्हटलें तर कमिटेड विशय आमी जर म्हटलें की वी आर डुईंग द अवेरनेस अबाउट द कॅन्सर जाल्यार तो इट इज अ कमिटेड प्रोग्राम फॉर थ्रू आउट द इयर. अशा पद्दतीन एक कमिटेड प्रोग्राम जर आमी घेवपाक शकले, सरकार थोड्या दिसा भितर सगळ्या सोशल ऑर्गनायझेशनांक एकत्र रित्या आफोवन आमी कशा पद्दतीन वर्सभर सेलेब्रेशन्स करपाचे आसा सगळ्या ऑर्गनायझेशनांक घेवन हे थोड्या दिसा भितर आमी डिक्लेअर करपाचें आसा. त्या खातीर एट दीस मोमेंट हांव लायन्स क्लब इंटरनॅशनल हांकां रिक्वेस्ट करता की ह्या कॅम्पेनिंगात आनी आझादी का अमृत महोत्सव हातूंत तुमची आमच्या बरोबर सहभागी जावचे. हांव परत एकदा कॉंग्रेच्युलेट करता मिस्टर गजानन परब आनी एंटायर टीम. सो ताज्या लिडरशिपीच्या सकयल लायन्स क्लब ऑफ मार्शल फॉर फूल इयर with committed and dedicated for the social upliftment of the socially काम करतले इतकेंच सांगता. आनी पुराय हे काम करता आसतना म्हणजे म्हाजो तेको तुमच्या बरोबर आसाच. मार्सेलांतले म्हणजे आमचे मंत्री गोविंद गावडे हे ह्या कार्यक्रमाक येवपाक पावूंक ना ड्यू टू देर स्मॉल इंजरी फॉर हिज लेग, म्हणून त्यानंय बी आपल्यो शुभेच्छा तुमच्या सगळ्यांच्या खातीर व्यक्त केल्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.